म्हादय अभयारण्यांत दाणो वाघ असा ही गजाल आता स्पष्ट जाल्या। अभयारण्यांत लायिल्ल्या कॅमेऱ्यांत वाघाचो फोटो घेवपांत रान खात्याक येस आयला। रान खात्या खातीर ही ऐतिहासीक खबर। रान अधिकारी परेश परब आनी ताच्या टिमीन हे येस मेळयला। परेश परबान 9 एप्रिल सावन वाघाचो सोद घेवपाची मोहीम हातान घेतिल्ली। ह्या फोटोक लागून म्हादय अभयारण्यांत दाणो वाघ आसा ही गजाल 100% सिद्ध जाल्या। रान अधिकारी परेश परब हांणी आपल्या टिमीक घेवन 9 एप्रिला सावन वाघाचो सोद घेवपाची मोहीम सुरू केल्ली। बुधवारा म्हादय अभयारण्यांत एके जनावरान रानदुकराक मारला अशी म्हायती मेळटकच थंय कॅमेरा लायिल्ले। बिरेस्तारा तांकां दाण्या वाघाचो फोटो मेळ्ळो। फाटले कितलेशेच म्हयने ह्या रानान वाघ आसा काय ना ह्या मुद्द्यावेल्यान वाद चलतालो। हातूंतलो कांय वाठार टायगर रिझर्व म्हूण घोशीत करचो अशी मागणी कांय पर्यावरणवादी करताले। त्या सगळ्यांचे मागणेक आतां हे फोटोवाक लागून बळगें मेळ्ळां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। कॉर्पोरेशन बँकेची नवी शाखा पणजे पाट्यार उक्ती जाल्या। ह्या बँकेची देशभरची ही 46वी शाखा। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा ह्या शाखेचें उक्तावण केलें। खडीचेर निंबून आशिल्ल्या ट्रकवाल्यांक रीण फारीक करूंक जड जाता म्हूण रिणाची फेररचना करपा संबंधी चर्चा करूंक भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडेन रोखडीच बसका जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। We are in touch with RBI. One of these days I will hold a meeting. I understand this institution has been doing pioneering work in the field of social awakening and reform in Goa. You have been working over all these years to prepare Goans mentally, emotionally and intellectually to bring about social, cultural and political change. The ideals and values which our country has inherited from the past are being submerged under the weight of more practical concerns of quick economic gains. Unfortunately, what we find is that our values and virtues are being subordinated to the greed for economic wealth and a luxurious lifestyle. ये 3 दिवसापर्यंत जे कितें समस्त भक्तजन आणि कमिटी सभासद एकत्र जावन एकचित्तान यथायोग्य रीतीने दत्तात्रेय मालामंत्र दवरिल्ले आसा आणि जे कितें महासंकल्प महासामूहिक प्रार्थना करून आमी अनुष्ठानाची जी कितें सुरवात केल्ली आसा। गणेश पूजा पुण्यवाचन विधिविधान आदी पूर्वक हे अनुष्ठानाची कितें विधियुक्त रीतीने महागणपतीचे होम आणि दत्तात्रेयांचे जे कितें मालामंत्र जप सुरू जाले आणि आतापर्यंत जे कितें आरती पर्यंत तऱ्हातऱ्हांचे सेवा हांगा जाल्ले आसा। म्हटल्यार विशेष म्हटल्यार हे पुण्यवाचन विधिविधान आदी गणेश पूजा पूर्वक पुण्यवाचन विधिविधान आणि गणेश महागणपतीचे होम आणि दत्तात्रेयाचे मालामंत्र अनुष्ठानाचे जप केल्ले आसा। लुसोफोनिया गेम्सा खातीर म्हापशेचो पेडे ग्राउंड सप्टेंबर मेरेन तयार जातलो अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें। खेळा मंत्री तशेंच लुसोफोनिया गेम्साच्या आयोजन समितीचो अध्यक्ष श्रीपाद नायक, हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो, आमदार गणेश गांवकार आनी खेळा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा ह्या ग्राउंडाच्या कामाची पळोवणी केली। 51 कोटी रुपया खर्च करून पेडे मैदानार इंडोर स्टेडियम आनी एथलेटीक ट्रॅक बांदपाचें काम खेळा खात्यान हातान घेतलां। जे काम लुसोफोनिया गेमीच्या निमित्तान चल्लेलें आसा ताजी रुटीन विजीट चालू आसा, कारण हे एक मोठें चॅलेंजींग काम आसा। कारण बाय सप्टेंबर पर्यंत आमकां सगळीं कामां सोंपपाचीं आसा। दिल्लो टार्गेट जो आसा न्ही तो अचीव जाता काय कितें हें सगळें पळोवपा खातीर दर आठवड्याक आमी विजीट चालू आसा। त्याच पर्यंत जें काम चल्लें आसा बऱ्या तरेन काम चल्लें आसा, समाधानकारक काम चल्लें आसा। जो टार्गेट दिल्लो आसा त्या टार्गेट आमी अचीव कांयच चल्लें आसा। हांगा आमचो सिंथेटीक ट्रॅक आणि इंडोर मल्टीपर्पज आज मंत्री स्पोर्ट मिनिस्टर आमचे जे आमदार हे सगळे आज ह्या पेडेच्या साठी भेट दिवपा आयले। एक फास्ट इन्स्पेक्शनां ही मदीं करचीच पडटात आणि त्यानुसार कामाची पाहणी ही जावूंक जाय बेगीन आनी ताचे फायदेय जाल्यात। काम ट्रॅकाचेर आसा जी आमी मुदत घालून दिल्या त्या मुदतीक हे काम आमी ठरयले ते प्रमाणे हे जातलें। कामाचो प्रोग्रेस बरो आसा आणि बरे तरेन काम हे सगळें चलिल्लें आसा। आमकां विश्वास आसा की मुदती पेक्षा 1-2 दीस पयलींच काम जातलें अशें देखून सगळ्यांक दिसता। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।